नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. आरटीआय फोरमाच्या मडगावच्या बसकेत वातावरण तापले. मायनिंग वाठारांतल्या लोकांनी उक्तायलो आपलो राग. फोरमाच्या वांगड्यांक आडायले. लोकांची अस्वस्थताय लागल्या वाडूंक. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मांडलो भारताच्या अर्थव्यवस्थेतलो थाराव. यूपीएच्या धोरणांचेर टिका. गोयचे भाजपा मंत्री आमदार पदाधिकारी दिल्ली. भाजपा सरकार पक्षपात करता. राज्य सरकाराच्या येवजण्यांची फॉर्मां विरोधी पक्षांच्या आमदारांक आनी खासदारांक मेळूंक ना. फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप. कुचेली सडये शिवोली वाठारांत फाटल्या एका म्हयन्यासावन उदकाची पुरवण जायना सारकी. पायपलायनीचो चेंबर जॉयंट फुटलो कारसवाड्यार. आयतारा सावन उदकाची पुरवण जातली सारकी. धेंपो क्रिकेट क्लब आणि सर्वोदया रॉयल्स येस बँक जीपीएल 2020 सर्तीच्या फायनलीत. साळगावकार आणि एनआरबी जीएसए स्टार सर्तींतल्यान भायर. आयतारा सकाळी जातली फायनल. आणि म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजीन जिखली आंतर महाविद्यालयीन चलयां क्रिकेट सर्त. पुणेच्या पीईएस कॉलेजीक मारले 9 विकेटींनी. खबर विस्तारान. मडगांवां आरटीआय फोरमाच्या बसके वेळार बरोच बोवाळ जालो. फोरम शहा कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर चर्चा करपाचे आसले आनी ह्या बसकेक प्राध्यापक भूषण भावे आसलो. पर्यावरणवादी रमेश गांवस येवपाचो आसलो मात तो आयलो ना. खणीचेर निंबून आशिल्ल्या कांय जाणांक आमंत्रण आशिल्लें मात ते 400 जाणांक घेवन थंय पावले. उपरांत हॉला भायर जमून तांणी फोरमाच्या वांगड्यांक आडायले. सुमार वरभर हो बोवाळ जालो. उपरांत पुलिसांनी प्रकरण मिटयलें. आरटीआय फोरमाच्या वांगड्यांची अंतर्गत बसका मडगांवां जावपाची आसली. ह्या बसकेक प्राध्यापक भूषण भावे, जुजे फिलिप परेरा, जो मारी मिरांडा आयिल्ले. पर्यावरणवादी रमेश गावसे येवपाचो आसलो पूण तो येवंक ना. बसके वेळार शहा कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर चर्चा जावपाची आसली. मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ल्या कांय जाणांक ह्या फोरमान चर्चे खातीर आमंत्रीत केल्ले. मात तांच्या बरोबर सुमार 400 जाण थंय पावले. ही बसका बंद उडोवपाची मागणी तांणी केली. लोकांनी हॉला भायर जमून वाट आडायली. ह्या वेळार लोकांनी रमेश गांव समजून बसकेक आयिल्ल्या जो मारी मिरांडाचेर हल्लो केलो. सुमार वरभर हो बोवाळ जालो. उपरांत पुलीस थंय पावले. फोरमाच्या वांगड्यांक पुलीस संरक्षणा खाला थंयच्यान सुरक्षीतपणान काडले. प्रुडंटा खातीर समीर भट आनी अरविंद तेंगसे. केंद्र सरकाराच्या अर्थीक धोरणाचेर गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खर टिका केल्या. दिल्ली चालू आशिल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आनी राष्ट्रीय मंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री पर्रीकारान शेनवारा अर्थीक थाराव मांडलो. काँग्रेस सरकाराच्या चुकीच्या अर्थीक धोरणाक लागून देशाची अर्थीक परिस्थिती सामकी वायट जाल्या अशी टिका पर्रीकारान केली. गोयचे चडशे मंत्री आनी आमदार ह्या बसकेत वांटेकार जाल्यात. गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीक गोंयकारांचो पुराय तेंको आसा अशें डॉ विल्फ्रेड मिश्कितान सांगलें. फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर सध्या दिल्लीक भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी आनी भाजपाच्या राष्ट्रीय मंडळाची बसका चालू आसा. गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, हेर मंत्री, आमदार, पक्षाचे मुखेल फुडारी ह्या बसकेन वांटेकार जाल्यात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या बसकेन अर्थीक थाराव मांडलो. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाक लागून म्हारगाय वाडत चल्ल्या अशी टिका पर्रीकारान केली. गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीक ह्या बसकेन खासा भोवमान केलो. गोयच्या लोकांचो मोदीक पुराय तेंको आसा अशें भाजपाचो गोयचो म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिश्कितान सांगलें. अगर तो हमारा सरकार इंडिया में होना चाहिए तो मोदी जी करना चाहिए. और मोदी तो लीड करेगा, जरूर बीजेपी सत्ता में आएगा.
There is no question about it. Modi is an alternative for this country at present to become Prime Minister. मोदी का मॉडल का बात है, एक पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा है. यानी for any political party to come to power, you require public support. और मोदी को वो public support है, public support है for all type of people, Hindu, Christian, Muslim. गोवा का बात करता हूँ कि there is full support for Modi in Goa for all communities. हिंदू कैसे बच्चे आए हैं. भाजपा सरकार पक्षपात करता असा आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. राज्य सरकाराच्या येवजण्यांची फॉर्मां विरोधी पक्षाच्या आमदारांक आनी खासदारांक मेळूंक ना अशें सार्दिनान सांगलें. भारतीय अर्थवेवस्था आनी घटमूट करपी अर्थसंकल्प केंद्र सरकारान मांडला अशें म्हणत खासदार सार्दिनान बजेटाची तोखणाय केली. All the elected leaders, whether MP, MLA, because let us not forget, once you are elected, maybe you form the government, others are also part of the system. A government cannot run without opposition. You give good governance so that you not only continue but you are voted again to power. But don't deprive others. Now, as a member of parliament, if somebody comes to me for a form, I can't give. So, stepmotherly treatment which is given to the opposition, government should stop it immediately and honor all the members, whether they are from the treasury, from the opposition, members of parliament, all elected members should be respected and they should be allowed to function. But only this time we have seen that there is a partition between the treasury, MLAs, I don't know about MPs. But then my point is, I have not met the MP from BJP to ask him how he functions, whether they give him the forms. But I want to tell the government, it is their duty and it is my right to get all the forms so that I am an elected member to distribute to the voters whenever they come to me for help. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.